बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, बळ दी, घोटाय दी. ही तुजी उतरां उलोवपाक आनी सगळ्यांक पावोवपाक, तशेंच म्हजी सगळीं उतरां तुजी उतरां जावं. सगळ्या लोकांक जो व्हिडिओ आख्ख्या संवसाराक पावतलो, आतां युट्यूबाचेर आसा, तो आख्ख्या संवसाराक पावतलो आनीक सगळ्या लोकांक पावोन सगळ्यांक ताजो फायदो जावन सगळीं देवा बोली येवन बरी एक आनंद भरीत जिवीत संवसाराक जिवंक सगळ्यांक आदार दी. आमेन. तशेंच सगळीं जी व्हायरल करता पवित्र आत्म्या, तांकां सगळ्यांक फुडें वचोन तूं तांकां तांचें काम करून घे. तांच्या जिविताक, तांच्या फॅमिलीक, सगळ्यांच्या तांच्या घरांतल्या मेंबरांक तूं हात लावन मुखार वचोन तांची दुयेंसां आनी हेर सगळीं कामां तूं तांची बरी करून दी. आमेन. आयज जावन आसा 7 तारीख उत्तराची. आमी काल कितें चयतालीं? आमी काल हें जेजून म्हणलें हेंचो हें त्या उत्पत्तीचो म्हणटाय तो आज कोंकणी नाचिता, काल इंग्लिशीन नाचलो म्हण तूं. फर्स्ट बूक तो आमगेलो बायबलाचो पयलो संवसार घडटा तेन्ना उत्पत्ती म्हणटाय तेका. उत्पत्तीचो हावेसर 1 तो. म्हणटच पयलें फर्स्ट सारकी लायन कितें बरयलां? ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनीक प्रितूम रचली. स्वर्ग आनीक प्रितूम इंग्लिशीन नाचिता. इंग्लिशीन चोय कितें बरयलें तें? इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड दी अर्थ. हेवन्स एंड दी अर्थ. हेवन्स म्हळ्यार आमी मोतरी पावतलीं अशें करून दवरया आमी सद्याक, तें मागीर पडुचें. एंड दी अर्थ. अर्थ म्हळ्यार आमी आतां आहाय तो अर्थ म्हणटाय आमी. हो मातयेचो आनीक सगळो उदकाचो, झाडां पेडांचो सगळो अर्थ. हो पयलो बेश्टो एक जमीन आसलो, ती पाड आसलो, ती अर्थ म्हणटाय तेका, पाड. म्हणटची इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड दी अर्थ. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनीक प्रितूम रचली. ओरोंबाक म्हळ्यार स्टार्टिंगाक. आनीक ही प्रितूम रचली. स्वर्ग आनीक प्रितूम म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार संवसार. आतां हो काळूक आसलो म्हणटच आमी कितें म्हणून दवरपा जाय थिंगा? अर्थ म्हळ्यार हो एक प्लॅनट नासलोलें अशें म्हणून दवरया आमी. आनीक आतां आमी चयल्यार कितुली युनिवर्स म्हणटा तितून तेका युनिवर्स म्हणटा तेका अर्थ म्हणनाय आमी. पूण हिंग क्लियरली बरयलो आहा चोय, इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड दी अर्थ. हिंग युनिवर्स म्हणून बरयलो ना. पूण आसूं, आमी बरयलें तशें घेया. हेवन्स एंड दी अर्थ. अर्थ म्हळ्यार क्रिएटेड म्हळ्यार कितें? केलो. आतां एक तूं कितें कोता म्हण तूं, मॅन्युफॅक्चर म्हणटाय आमी, गाडी कोता जाल्यार तुवें कितें ड्रॉइंग काड म्हण तूं, तेका बरी आर्ट आहा, तेणें बरें ही क्रिएटेड ए नायस पिक्चर म्हणटाय आमी. अशें करून तूं कितें नासलोलें तूं रेडी कोता. म्हणटच आमच्यान म्हणूं जाता की हो संवसार पयलो नासलो म्हूण. तो देवान स्वर्ग आनी संवसार केलो, पयलो केला, पयलो बरयलां. इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड दी अर्थ. आतां तो केदो केलो म्हूण आमकां खबर ना. तेंय आमच्यान अशें करून मानून घेवपा जाता. केदो केलो म्हूण आमकां खबर ना. कोण रोखडी हें केलें तें केलें. पूण आसूं, केलो म्हणून आमकां गॅरंटी सारकी शुअर आहा. इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन्स एंड दी अर्थ. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनीक प्रितूम रचली. म्हणटच ही कितें करून रचिली तेणें? तो पिकास घेवन होंडो गेलो काय, वा तें ड्रॉइंग काड काय? ना, हें सगळें देवागेल्या उतरान जाता. आनीक हें पयलें युनिवर्स म्हणटा तें प्लॅनटां, स्टारां आनीक हें तें स्टारां बी सगळीं आमकां हितुलीं स्टारूय आमगेल्या हेज्या मून आनी सान पडिना. तो मून आनी सान हितू व्हडलो, तो चड पयस आहा. थिंगा आमी आख्खे कितू 1 आनी 2 वर्सां न्ही थिंग खबर करपा न्ही. सारकी मिलियन बिलियन लायट इयर्स म्हणटा तेशें कोन्न लागताय कित्या आनी थिंग पावपा न्ही आमी चिंतपा देखून हिंगा हेजे सुर्या बोले साना बोले तो इतुलो पयस आहा आनी इतू पयस तो आमकां इतू मोठ्या दिश्टी पडटा चोय. आनी स्टारूय तेज्या मोठी आहाय. स्टारूय व्हडलीं हेजे साना आनी हेजे परस, मुना परस. ती कितू पयस आसतलीं ती चोयाय तुमी. आनी मून म्हणटोय, मून म्हळ्यार स्टारूय तेका लायट ना. मून म्हळ्यार बेश्टो आमको आरसो, घरां कितू आरसो आहा तेजे आमी एक टॉर्च मारलो म्हण तूं,
ती आरशा लायट आमकां पोत्ती आरशांतल्यान आमकां ते टॉर्चा लायट रुमा आनी एक्स्ट्रा पडटा हेजे वण्टीचे पडटा थंय चाक्क करून दुसऱ्या वाटेन. अशें करून तो एक आरश्याचो मून म्हळ्यार तेका लायट ना, पूण राती आमकां कितें दिश्टी पडटा, राती आमकां तेजो उजवाड पडटा. चोय देवान कितें करून रचीलें तें. हो सान दुसऱ्या वाटेन गेलो म्हणटकीर मून पोत्त येता आनी तो साना उजवाड तेजे पडलो, तो आरशा भाशेन आमकां तो तेजे रिफ्लेक्ट जाता आनी पोत्तून आमकां सोंसराचेर पडटा तेजो उजवाड तो रिफ्लेक्ट जाता तो. आमी आरशाचे टॉर्च मारलो म्हणटकीर ते वण्टीचेर कितको पडटा पोत्तो तेशें कोन्न. अशें करून आमकां राती देखून देवान जाय तितलो उजवाड दवरलो आहा आमकां रातीचो. तेजें काम जाता. काळकी राती आहा तेदो म्हणटा ओके. तेदो आमकां टॉर्च बॉर्च घेवन भोंवपा पडटाय. फूल मून आहा तेदोना आमकां टॉर्चा गरजू ना. सारकें हितू उजवाड पडटा. कित्याक आमी सायबिणी बी वयताले तेदोना टॉर्च व्हरपाक गरज आसना फूल मून आहा जाल्यार. अशें करून आमकां देवान हितुलें कृपा आनी हितू देण्यान आमकां सोंसरां भरलो आहाय. आनी देवान कितको केलें, देवाक कश्ट लागोले? ना. देवान फकत उतरान म्हणलें उतर आहा बरयलोलें. गॉड सॅड द वर्ल्ड वर्ड उतर म्हणलें. आनी हिंगाय कितें जालें चोय मागीर आमी काल गेलो तें अ, अ, ना मागीर दुसरी आया एक गेलो दुसरो उत्पत्तीचो 1 चॅप्टर 2 वर्स 2 चॅप्टर 1. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो समदीर काळोखांत बुडलोलो आनीक देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. आकार नासलो म्हळ्यार काल सांगिल्लें तुमकां कांय नासलोलें संवसाराचें काळोखीट आसलो. मागीर तिसरी आया देवान म्हणलें उजवाड जावं. हें काल घेयलां आमी. उजवाड जावं म्हळ्यार कितें? कितें म्हळ्यार फकत उजवाड जावं म्हळ्यार सारकें तेशें बरयलो आहा चोय काल एक कोंकणी वाचून. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो. म्हणलें तें जावपाकूच जायें. उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो चोय देवान म्हणलें उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो. हें सारकें गरजेचें. हें सारकें आमगेलें मोतीं भरपा जाय हितून आनी दुबाव वाचपा शिरीक पडना. आमी देवा भाशेन म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें आनी हितून केसलो दुबाव आसपा आमगेलो शिरीकपणा. आमी एक पाटी म्हणलें तें जावपाकूच जायें. देवान अशें म्हणलां आनी हांव तेशें म्हणटा तर हें देवाचें नांवान हें जावपाकूच जाय. अशें करून आमी उतरां उचारपा जाय. अशें करून उतरां आमी घायलीं जाल्यार तीं जातलीं. ना जाल्यार आमी म्हाका बरें जावपा जाय, देवा म्हाका बरो कर आनी हें कर तें कर तेशें करून मागणें तें दुसरी भाशेन मागणें आहा तें आमी डेली कोताय चोय. तें म्हणटा आमी मागणें डेली कोताय. तें मागणें तेशें करून करपा जाय. बेश्टो देवा उलो मारलो देवाको मागिलें. ना जेजून सांगिलां आमकां कितको मागपा जायें आनी कोणाको मागपा जाय तें. हेंय तुमकां हांव जायते फावट सांगोता. आमी तिये सोडटाय आनी लाँग काट मारूं वयताय. हें कोच न्ही आमी सारकें इजी आहा, सिंपल आहा. टाटाच करून काम जाता. हे धड संवसार देवान एक उतरान घडलो आनी आमगे हे दिशी कूड संवसारान आमी एक मनीस म्हणल्यार एक दर्या पळय उदकांत थेंब आहा तेशें करून आमी एक मनीस संवसार हे धड संवसारान एक मनशा आमी उबो केलो जाल्यार तो कितको दिश्टी पडटा तो चोयाय तुमी. गोवा देखून मॅपाचेर एक येदोसो कुडके दिश्टी पडटा. चोय येदोळ गोवा आहा म्हळ्यार. हांव म्हणटा केदें व्हडलें आहा. पूण मॅपाचेर चोयल्यार येदोसो तेशें कोन्न तुमी आख्या संवसाराचेर तो एक मनीस चोयल्यार कितें जातोलें? आनी एक मनशागे काम करूं आमी भिताय सारकीं. खूंय धांवचें आनी कितें धांवचें म्हूण आमकां त्या मनशागेर कोण ना. तेका उठों बसों जायना जाल्यार देखून तेसो घाताय मोटरां आनी वताय खूंय. हेचो हेसो जाता. एक उतरान आमगेलें काम जाता. तें आमी करूं आतां कोमेस कोरया ट्राय आनी कोच न्ही. कोमेस कोरया तें बरयलोलें आहा तेजेर ट्राय आनी चोवया म्हणटा तेसो आनी कांय ना. सोमतें म्हळ्यार काम ताटको जावपाकूच जायें. हितून आनी केसलो दुबाव ना. कितें बरयलां? देवान म्हणलें उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो. आतां आमी काल कितें कामाक गेलोले. कामाचें आमी कितें म्हणपाचें काल सांगिल्लें तुमकां हें आनी दुसरे भाशेन कितें म्हणया एक चोय उजवाड ना उजवाड जालो तेशें कोन्न आमी दुसरें काम तो आमकां ना जाल्यार आमी दुसरी भाशेन अशें करून म्हणपा जाता म्हज्या जिवितांत एक बरें काम यो व्हडले कंपनींतलें घराचे लागीं जायत्या पागराचें जशें जेजून म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हांव म्हणटा बरें काम म्हज्या जिवितांत यो आनीक ना देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो तशेंच हांव म्हणटा जशें देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो तशेंच देवाच्या नांवान हांव म्हणटा म्हज्या जिवितांत एक बरें काम यो व्हडले कंपनींतलें काम यो जायत्या पगाराचें काम यो आनी घराचे लागीं आमेन. अशें करून आमी काम ना तेणी हें मुड्याय जाता तितू पाटी मुड्याय. एक पाटी दोन पाटी न्ही. आतां तुमी बेकार आहाय मुड्याय. जापको तुमकां इंटरव्यू येतलो आनी तुमगें काम जातलें रोखडें. आनी कोण
काम बाम ना मग भिताय कोण गोंय वचपाक चिंता हिंगा लंडन आसा आतां न्ही वचनाका मुगे व्हिडिओ मातशे बेगीन बेगीन धाडय कोणा लंडना कोण तुमगे जितले व्हॉट्सएपार कॉन्टॅक्ट आहाय बेगीन धाडय कित्याक तेंगे घोडी कोण वयता आसत ते वचनाय जाल्यार हेच कोन्न आमी सगळे आदार करया कित्याक लोकांक खबर ना लोक आपल्यागे दम पे जियेता म्हणटा तेश कोन्न आपल्यागे बळाचेर जियेतालो उरतालो लोक आपूण हेच कोता तेश कोता हितू काम कोता हें कोता तें कोता मो लोक आपल्यागेलो बळाचेर उरतालो आनीक यारा त्रास देखून कोताले जायते आपल्या बरें काम आहा काम घे पयशे घेवन कामां लावप आनीक हिंगा तसो जायत चलोच हुंय गोंयकारा मदें देखून हुंय कामां लावपा पयशे घेताय हुंय आनी हेसोलें हें जायते हिंगा लंडन आहा हुंय म्हणटोरी हें हो जो लोक उरतालो सगळो एश कोन्न आतां आख्खो एअरपोर्टूय बंद पडलो आहा एअरपोर्टाचेर लोकां आतां काडटाय हिंगा हिथ्रोच्या हेच कोन्न जायते आतां प्रॉब्लेम आहा हिंगा लंडना म्हणटोरी जायतो लोक चिंतीत आसतलो गोंय वचपाक कितें वचपाक चिंतीत जाल्यार हो मुगे व्हिडिओ तेंका पावल शिवाय तें कितको कोट्टोलें ऑलरेडी कितलो लोक गेल हुंय आनी हेच कोन्न तो कोणें फुडें सरना हे ब्रादर सगळे कोण्या बोडी आहाय ते तेका कांय जायना मग लोकां खबर आहा हे बेस्ट लोकांगे पयशे खावपा मो तेका लागोन लोकांगे विस्वास आनी भावाटात कोणाचेर ना लोक आपल्यागे कितें आहा तें घेताय आनी वयताय मागीर पळया म्हणटाय हेच कोन्न लोक सारको भिलो आहा कित्याक लोकांक खबर ना हेच कोन्न हे कुत्राचें आमगे काम जाता मो हें आजून कोणें सांगलो ना हेका लागोन आमी मुखार सरया जाता तितू कॉन्टॅक्ट आमी धाडया वो हांव तुमकां फकत बायबल वाचून काबार कोन्न उडयना बायबल आमी सगळें आचिला सगळीं आचताय आनी डेली मिसाचें आयकताय म्हूण तूं आतां घरा आहाय तीं तो बायबल आयकिलो आमकां कांय फायद ना तो उपयोगा लावपा आमकां कोडपा जाय तशें सांगिल्लें तुमकां एक नये मोटोर हाडलें 20 लाखान देखून हाडलें घरा कोदवलें तुका चलोवपाक कितें फायदो आहा त्या मोटराचो 20 लाखान जाणटें जाता म्हळ्यार तें कोरपोन वयतलें थिंगां मागीर भायर इस्क्रेपा उडोवपाचें चलोय नासतना एश को आमगेलो हो आमगे भावाटपण आमी केला तो आमगे तेसो मोती तेसो सगळें उतर आहाय मोती आमकां खबर आहा देवागे उतर मोती पूण ती आमी उपयोगा घालनाय जाल्यार तो थिंगा कोण बेन बारबो होणा वयतलो बारबो तेजो उपयोग कांय जावपा ना आनी आमी मागीर तेजे बारबर फेरना वयतले आहलो तो मोती आमी जिवीत ना न्ही आमी कॅथलिकांनी हेका लागोन कॅथलीक कित्याक म्हणटा हेंय तुमकां डेली सांगोत हांव कॅथलिकाच्या मोतींत काळजां भावार्थ जायतो आहा तो उपयोगाक घालपा जाय आमी हें तुमकां उपयोगाक घालपा सांगो लागोन म्हाकेच पडलें कित्याक हे सगळे ब्रादर सिस्टर सोराचे भाशेन ते आनी बरें न्ही चोर कितें कोन्न तुमगे चोरपा येता तेच कोन्न ते तुमगे पयशे खावपा येताय तुका प्रेयर आपयलो दिले 100 पावंड 1000 10,000 20,000 हेचो एसो खबर त्यो कोण सांगना कितको उपयोग करपाचो बायबलाचो ते कितको वेव्हारांत घालपाचें काम कितको जाता कितको दुयेंस बरो जाता तूं कितको मरपा ना कितको आयसीयू तूं भायर सरतलो बेश्टो बायबल गेलो आयसीयू रोजार केलो बायबल आचिलो येयलो ते कितें आहा तो तो पडलो आहा आयसीयू तेका देखून तुज्या चड खबर आहा आसतली तो 50 60 70 80 वर्सांचो आनी तूं 40 वर्सां तूं कितें खबर आसतली तेणी तुज्या परस चड मिस आयकलें बायबल तुज्या चड देखून वाचले आसतले आनी तूं वचोन आनी तोजी बायबल आसून कोता कितें तूं थिंगा हेच कोन्न आमी मनशाक शिकोवपा जाय ते वेव्हारां घालन तेजो फळ काडपा तेश कोन्न आमी लोकांक शिकोवपा जाय ना तूं म्हजे बोल्यार यो नाका आयज आमी शिकोया आतां दुसरो एक एग्जांपल कितें घेया चोय दुसऱ्यांगे आतां जायत जाण लोकांगे भुरगीं नाय जाणाय आमी आतां कितें करया आमी भुरगीं नाय तेन्ना कितें करपाचें हें म्हळ्यार भुरगीं नाय म्हळ्यार कितें काळूक असो जिवितांत तेश कोन्न धरया आमी एक आतां चोय संवसाराचेर काळूक आसलो जेजून देवान कितें म्हणलें देवान म्हणलें उजवाड जावं आनीक उजवाड जालो चुकोन हांव जेजून म्हणलें देखून म्हणटलो एकूच तें जेजूय म्हळ्यार देवूय जेजू देखून संवसार घडट्याचो आसलो तेणी बारबरी संवसार घडलो तूं म्हणटा आमगे मिस्टेक जालें चुकोन जेजू म्हणलें मो ना जेजू देखून देवूच देवान म्हणलें उजवाड जाव आनीक उजवाड जालो आतां तुगे भुरगीं नाय तूं कितें म्हणटली आमगेरी जायतीं देवाचे कृपेन भुरगीं आहाय हें म्हणपाचें की तुगे भुरगीं नाय तुका खबर आहा काळूक आहा हो संवसारांत आनी देव कितें म्हणटा उजवाड जालो तुवें कितें म्हणपाचें मुगे देवाचे कृपेन जायतीं भुरगीं आहाय जशें देवान म्हणलें संवसार काळो कीट आसलो उजवाड जावं आनी उजवाड जालो तेच परी देवाच्याच नांवान त्याच म्हज्या रुसनाळाच्या संवसाराच्या रुसनाळाच्या देवाच्या नांवान हांव म्हणटा म्हज्या जिवितांत जायतीं भुरगीं आहाय आनी म्हज्या जिवितांत जायतीं भुरगीं येयाय हांव तुमकां आपयता देवाच्या नांवान येयाय म्हज्या जिवितांत आमच्या घोराब्यांत आमच्या एकवटांत जायतीं भुरगीं येयाय देवाच्या नांवान आपयाय हेचो एश कोन्न जावपा जाय कोणागे भुरगीं नाय भिनाकाय
हें घ्याय उचाराय आनी तुमकां हांवें काल सांगिलां जशें काम ना तेंकां सगळें एकूच हें आनी फॉर्मुला आनी चेंज कोणा एकू फॉर्मुला मारल्यार आन्सर सगळ्यांक सेम आन्सर मेळपाकूच जायो गॅरंटेड आन्सर फॉर्मुला एकूच फकत उतरां तुमगे कितें गरज आहा ती उतर घाले कामां आहा कामां उतर घाले बरें म्हज्या जिवितांत काम यो जशें देवान म्हणलें काडूक आहलो उजवाड जा आनी तिका उजवाड जालो आनी हांव म्हणटा म्हज्या जिवितांत बरें काम यो देवाच्या नांवान रुसनाराच्या नांवान आनी तुगे जिवितांत बरें काम येतोलें एशें कोन्न जावपा जाय तें आतां हांचो भुरग्यांगे भुरगीं नाहलो तेंगे खबर गेल तुमकें ती तेशें म्हळ्यार पूण कितें भोगसपाचें सारकें इम्पोर्टंट मोग करपाचो सगळ्यांचो राग धरप ना कुन्नाटकाय करप ना शेजाऱ्याचें कॉम्पिटिशन मारप ना कॉम्पिटिशन सारकें डेंजर कॉम्पिटिशन आनी तुवें लोकां जितो मारलो एकूच हें तूं म्हणनाका आमी कोणाची कीर मारताल ना आमगे फामील बरी आमगे फामील किरमी आतना आनी किरमी आतां आहा ते देखून फामीली सांगता तुमगे तो कोणे किरमी मारलो आहा तुगे पांय देखून आतां हे जनरेशन देखून मारलो हांवें दोळ्यान देखून चोयलें लोकां खबर चलत न्ही कानान आयकिलां लोकांनी किरमी मारले त्यो भाटां लागून भावान मारलो आहा जाणा खबर सारकी इचो एश कोन्न आमकां तुमकां देखून खबर आसतली कोण कोणा मारलो तुमकां देखून सांगोता तुवें भावा मारलो मरे ओके नो प्रॉब्लेम आतां तें चुकीचें तूं काळजांत दूख दवर कांय प्रॉब्लेम ना तूं भावा माल म्हूण तुका कीण ना ना तुजे शिराप घालना तुका आजून चान्स आहा तूं मेलो ना तुगे हुस्कार आजून चलवता वच ते भावा भायले बोले भुरग्यां बोले वच आनी बोक्षण माग तुगे सारकें हातीन तोंडान माग तेंचे बोले तुवें तें जित मार सार तुगे हातीन हो मनशां लायन मारला कितें केलां वच बोक्षण माग तेंचे बोले कितें पडटा तुका बोक्षण मागोंक ओय लोक म्हणटलो चोय तेणें जित मारलो आतां चोय बाबुळो जालो आतां चोय कितें जालें तें म्हूण दी लोकांक म्हूण दी पूण इफेर ना तूं वयता इफेर वचपाचो तूं बोक्षिना जाल्यार वच आनी बोक्षी तेंका सांग आपल्या चूक जाली आपल्या खबर नासली आपण तें नेटाचेर केलें रगत गरम आहलें तेजेर केलें आनीक म्हाका वायट चिंतन येयली तेजेर हांवें केलें आदारलें आसूं म्हाका बोगशाय येता अशें म्हणून आनी काबार कर जालें आनी तूं म्हज्या बरो तूं लोकांक खबर सांगून लोकांक काम करपाक म्हज्या बरो भोंवतो तूं हें हांव चॅलेंज मारता तुका कोणू तो इतू वायट देखून मनीस आहा संवसारांत सोडला लोकांक सोडला जेली आहलो सोडून येयला म्हणटकीर तेका कोण जेलीचो टर्म काबार जाला 10 वर्सांचो 20-30 वर्सां 40 वर्सांचो सो आतां सोडून येयला तूं कांय टेन्शन घेनाका तुका आजून तुका बरी फुडार आहा देवागे तुज्यान आजून परगोडपा जाता आजून जेलीन देखून आहाय तेंका देखून सांगोता हांव ही देवाची खबर तुमच्यान परगोडपा जाता आनी कोण जेली आहाय तेंका मुगेलो WhatsApp व्हिडिओ धाडयाय तेंगे फामिली तेंका वचोन सगळे मुगे हे युट्यूबा चॅनल तेंका धाडयाय शेअर कोरयाय तेंका जेली वचोन सांग दी आनी ते जेली देखून भांगार कोन्न उडयतले जोरी तो ते जेली आहाय तेंगे फॉर्मोण देखून माफ जायन तेका 30 वर्सां फॉर्मोण जाल्यार ते 5 वर्सांनी घार येतले हांव चॅलेंज मारता तुमकां येश कोन्न आमगेलो संवसार जावपा जो कोण पण सांडलो आहाय कोणा लेक नाय कोण गरीब आहा कोण भीक मागोता कोण पीस आहा तेगे देखून फामिली धाडयाय घारां असो वाड्यार असो भोंवता बेबदी कोन्न भोंवता तेका कोण लोक मानना लोक तेजी लुटी मारता येश कोताय तेंगे फामिली धाडयाय तेका बसोन तेका मातशें तेका केन्ना टायम मेळटा तेदोन तेका घारां बसोन तेका घान बायलेन ना जाल्यार कोण भुरग्यान घान तेका मातशें दी हें आनी तेजेर तेगेलो जेरूल तेगे जिविताचेर तेगे तकलेचेर तेगे काळजाचेर हें इफेक्ट जातोलो जरूर जातोलो दुबाव ना एशे कोन्न आमी कॅथलीक पडे कोण आहाय कॅथलिकां खबर उलयता तुमकां कॅथलीक कोण पडे आहाय एशे कोन्न भायर पडो लायनी आमगे आड्यार आहाय गांवां आहाय तेंकां आमी सारको बेबदो आनी हें तें म्हूण सोडून दिची न्ही तेंगे फामिली धाडया आमी ते गोड बेबदे आमकां आयकपा नाय पूण कितें तेका मोबायल आसपाना तेका WhatsApp आसपाना तेका YouTube आसपाना पूण तेगे भुरगीं आतां शिकोन बरीं कामां लागलीं आसतलीं पूण तेका पीस मुडटाय तो पिसो न्ही हांव तुमकां चॅलेंज मारता तो पीस जाल्यार देवान कोणा पिशी रुचलो नाय आनी हें तो बरो जावपाकूच 100% हितानीक आसलो दुबाव ना म्हणटच तेगे फामिली आमी पयलें हें धाडया फामिली धाडले म्हणटरी आमकां सारकें क्लियर कळोन येतोलें आमच्या दोळ्या मुखार एग्जांपल आसतलो हो मनीस कितू तेंपान कितू म्हयन्यांनी वा एक वर्सान तो मनीस साल्वा जालो जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक सारको दोळ्या मुखार हो प्रूफ आसतलो सारको सगळें आमकां चोवपा मेळटलें दोळ्यांनी एश कोन्न आमी मुखार सोन एक एक काम करपा कोमेस करया हे पिशे आनी कोण बेबदे म्हणटा तेंगे फामिली देखून धाडया आमी हें आनी तेंका तुमकां सारकें भोगली हांवें सारकें शेजारी आहाय जाल्यार तेका सांगाय आगो तेका मातशें तो घारां घालन दवर गो तो येता दोणो चल दी घारां हॉर्सान घाल आनी दवर हॉर्सान घालन दवरपा लागी तेका तेजे कानार पडपा जाय तें
हेंचो एश कोन्न जावपा जाय तेका लागून कितें म्हणटा तुमकां हांव दिसभर घरा भुरगीं शिकोन जालीं इश्टाडी जालीं ट्युशन आनी कितें आहा ऑनलायन शिकोप जालें बेकार आहाय तुमी आतां बेकार आहाय तातूंत हो व्हिडिओ घालून दवरयाय तुमगेली जिविताची नुकसाण जावपा जाय तुमकां कोडो जाय हो भावार्थ तुमी कितको उजार करपाचो आनी भुरग्यांक हांव सांगिल्लें बारक्या भुरग्यांनी गरजू ना सांगपाची बारके भुरगीं आपण तुका देवाचे कृपेंत आसताय तीं ऑलरेडी आनी तीं मागणी ऑटोमॅटीक ती मागणी कोन्न तुमकां जाणटेले आनी तेजो फायदो जातलो अशें करून आमी फुडें या चलोन आतां चोय भुरगीं नाय तेंगे म्हणून सांगिल्लें आनी ते भुरगीं नाय तेंच्यान कितें म्हणपा आतां चोय आतां देवाच्या नांवान हांव हें आब्राम आनी सारा जाणाय तुमी तेंगे 90 वर्सांचीं भुरगीं जाल्लीं 90 आनी 100ची म्हणटोच हें देवाचें तांचेर बेसांव आहलें देवान तांकां भुरगीं दिता म्हणलीं हें देवाचें बेसांव आतां मुगे हितून जायते वर्सां जालीं भुरगीं नाय काजार जाल्यार म्हणटोच हें अब्रामागे बेसांव आहा पळय तें हांव म्हाका लायन घेता देवाच्या नांवान देवान जशें अब्राहाम म्हणलें तुगे भुरगीं जातलीं तशेंच हें ब्लेसींग हांव म्हाका लायन घेता अब्रामा पळय देवान ब्लेसींग दिल्लें आशिर्वाद दिल्लो तोच अब्रामाचो आशिर्वाद हांव म्हज्या जिवितांत लावन घेता देवाच्या नांवान आमेन एशें कोन्न हें घेवपा आतां एशें कोन्न कोणें पळय भुरगीं नाय तेणी एशें कोन्न हें मुडची हें हो व्हिडिओ तेका लागून आयकाय म्हणटा तुमकां पोत पोतून कितें म्हळ्यार तें तुमकां कानाचें पोंड दी आनी बुरोवन दवरयाय हें पळय प्रेयर पळय आहाय तो बुरोवन काडयाय आनी चोयन मुडयाय बेकार आहाय त्या दोणां व्हिडिओ बारबो मुडयाय ना व्हिडिओ चलत आसतना तूं मुडीत रावाय एशें कोन्न तोंडान आमगे तें उचारपा जाय व्हिडिओ चलत आसतना उचाराय तुमकां बरोवपा टायम ना जाल्यार तोंडान उचाराय तुमकां मीस देखून तुमकां कितें सांगिल्लें मीस देखून चलत आसतना मुडयाय म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें सगलें आनीक जेन्ना मिस्तेर म्हणटाय तेर्साचें तें मिस्तेर आनी कितें रोजार आहा लादीन कोताय तुमी लादीन देखून दोगांय मुडयाय एकल्यान रिपीट करपाक गरज ना धाकलीशी लादीन ती 2-3 मिनीट लागताय लादनी दोगांय मुडयाय दोनी वाटेन दोगांय मुडयाय सुसेगाद मुडयाय चिंतून मुडयाय मोती एशें कोन्न आमी तो केलो मग तेजो कांय इफेक्ट जायना एशें कोन्न आमी भावाडटा हेण भावाडटान आनीक थीर मोनान करपाचो सारको कितें जातलें म्हूण दुबाव दवरपा शिरीपणा आमी दुबावान टाट तेज करपा जाय मो इगोजीन कर म्हणल्यार सायबिडीन कर म्हणल्यार आनी कोण कर म्हणल्यार प्रिचरान कर म्हणल्यार म्हणून तो तेश कोन्न कांय फायदो ना तेजो तेका लागून आमी बारीक कुयदाद दवरपाचो आमी कितें शिकोताय तीं तेश कोन्न आमी मागीर मुखार वचपा जाय आनी एक 2 एग्जांपल आहले म्हजे मतींत ते आमी हालगेचे आतां आज हेजेर नियाळ करया आनी हो व्हिडिओ दिसभर आयकाय कित्याक ही सारकी गरजेल आयण्यो ह्यो ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली पूण प्रितुमेक आकार नासलो सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदकां वयर वसताली देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो हेंचो इन द बिगिनींग God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness and void. याचो एश कोन्न ही देवा गेली उतरां आमच्या कानाचे गाजों जाय आनीक ही उतरां पदवी आहा लिव्हिंग उतर ती बायबल इज अ लिव्हिंग वर्ड ऑफ गॉड आवर गॉड इज अ लिव्हिंग डॅड न्ही जेजू मेलो जिवंत जालो आनी हे सांत बात आहाय ते सगळे मेले गेले तेका लागून तुमकां जायते पाटी हेजी पेज घाता की जेजून सांगिल्लें तेश करया आमी देवाको डायरेक्ट मागया सांत आहाय आमकां आदार करपा आमकां हें करपा दाखोवपा रस्तो आमी एश कोन्न चलोले जेजू भाशेन आमी काम केलें आनी एश केल्या आमी आमची कूड देखून कुसपा ना घडये आनीक आमकां जरूर सर्गीचे राय सातां भाशेन आमी सर्गीच्या राज्यार आसतले हो आमकां एक टेस्टिमनी अशी तेंगे ती टेस्टिमनी म्हणून आमी तेच्या फाटल्यान टायम पेड्याक कोण नाकाय तुमी सांगो तुमकां पोतून ते मेले गेले जेजू मेलो जिवंत जालो कोण जिवंत जाला आजून लाजारसा 4 दिसांनी जेजून होणांतूं जीत केलोलो ना न्ही जीत जाल्लो आनी तें चेडूं आनी ती जीत जाल्ली ना न्ही पूण कितें मेली एक दीस तेका लागून तुमकां सांगोत हांव हें जेजू मेलो जिवंत जालो जेजू म्हळ्यार देव जेजून देवान सांगिलां आपल्यागे बापाको मागाय जेजून सांगिलां तेश कोन्न आमी मागया लोंग काट वयची न्ही लोंग काट तूं वयता म्हळ्यार तुका काली सांगिल्लें तूं वेलांकणी दावता म्हळ्यार आटेरी मरोत सांगो जायना एश कोन्न लोंग काट तूं सांताको मागोता वर्सां घाता थिंगा मागोवं तकली झरोयता कितू वर्स वयताय तुगे एक सांता कडेन वो एक बावाटाको मागतो जाल्यार बावार्त्या कडेन तो टायम पेटा खंयची न्ही आमी जेजून सांगिल्लें तशें करून टाट करून उतरान काम जाता हेंचोय तुमकां हिंगा थिंगा धांवन संवसार न्हय संवसार वचून जाता ना कोणा कडेन जावपा ना हें उतरान हें काम जाता तें मातशें करया आमी देवाचे खातीर करया
हे सांत सायबिणी आनी कोण तुमगे भोगत पडे आहाय तांकां एक एग्जाम्पल तो तुमची दोळ उगडूंक तांकां रोजार करूं न्ही तुमगे दोळ उगड्याय तुमी दोळ उगडून त्याच भाशेन हांव जातलो हें कोण हांव तुमकां चॅलेंज मारता तेचे भाशेन जाय सगलीं पत्त उलोयनाकाय तेको मागोन म्हाका मेळटलें हें पत्तें हें तोंडांतलें काडिनाकाय तूं म्हजे बोले सारकें कायद्यान चोले आमी अशें जावपा जाय तें आमी तेचे भाशेन जायन दाखोवया आतां दाखोवया मदर ट्रेसा चोय आमची दोळ्या मुखार आहलोली दोळ्या मुखार काम कोन्न मेली तेचे भाशेन जाय कित्याक जायनाय आमी सांतांको आनी सायबिणीको कित्याक मागोन रावताय हिंगा काबा कोरया थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार कमेंट्स कोरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका आमकां बरे भलायकेन दवर कोवीड पिडा पयस कोर बरी गोठायकी दी आमचे सगळे सांदे बरे भाशेन दवर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका एंड्रूक सुमानाक 40 वरां दी ताजें पगार वाडोय ताजो पोस्ट वाडोय आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जेसीक आनी एलिटाक लंडनाक बरें काम दी जायत्या पागराचें आनी घराचे लागीं आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका सुकोराचे फामिलीक बरी करून दवर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका हेंड्रीक बेगीन बोटीचेर काम दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका मांयचें डायबेटीक कंट्रोलाचेर दवर आनी कुडी गोठायकी दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जॉन्सीचे फामिलीक बरी करून दवर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका तेवदोमिराचें हार्टाचें प्रॉब्लेम बरें कोर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका कोलेताक शिंकपाक बरी मोद दी भिंडाचें प्रॉब्लेम बरें कोर जोर येता तो सारको बरो कोर आमेन
जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. मोरयाणाचे कान उगते कोर. कुडीक गोटायकी दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. जोकी आनीक जिपोटाचे फामिलीक बोरी करून दवर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. क्रिसाचें काम लंडनाक बरें करून दवर. क्रिसाचें पगार वाडोय. आमेन.